आजच्या ह्या शुभ समयात सगळ्यात पयली प्रभूची सासाय लाभिल्ल्या ह्या धर्तरेक पृथ्वीवर नमा अशें नमन करून आम्ही कार्यावळीक सुरवात करूया। ह्या पृथ्वीच्या अंतराळामांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो आनी भोव नजाकती सुफीन सांगिल्ल्यो काणयो चौकेर बसून आयकतना काळ कसो वता ते कळच ना। काळाच्या ओघात जायत्यो घटना घडत असतात। तातूंतली आमकां सगळ्याक लागींची अशी कोंकणी चळवळ आनी तातले माधव मंजुनाथ शानबाग हांचे कार्य भोव मोलाचे। अश्यो चळवळी आनी संक्रमणांतल्यान नवें कितें तरी घडत असता। आयजूय बी हांगा अशीच एक नवी गजाल घडपाची आसा। भोवानीस गोकुळदास प्रभू हांचो ऋतू संक्रमण हो कथाचेलो आमच्या भेटेक येवपाचो आसा। नमस्कार, संजना पब्लिकेशन्सचे वतीन हांव पूर्वा गुळे तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता। आयज ह्या प्रसन्न समयार नामनेचे कोंकणी साहित्यीक भोवानीस गोकुळदास प्रभू हांचो ऋतू संक्रमण ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमी हांगा जमल्या। ह्या सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हणून लावल्या कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे फुडारी आनी कोंकणीतले ज्येष्ठ साहित्यीक भोवानीस ॲडव्होकेट उदयबाब भेंडे, मुखेल सोयरेमठ लाभल्या, ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी आनी कोंकणीतले तशेंच भारतांतले ज्येष्ठ साहित्यीक भोवानीस दामोदर मावजो आमचे सगळ्यांचे भाई। आमचे मदीं हजर आसात पुस्तकाचे लेखक भोवानीस गोकुळदास प्रभू। हांव संजना पब्लिकेशन्सचे संस्थापक भोवानीस दिनेश मणेरकार हांचे लागीं मागतां तांणी मानेस्तां वेदीचेर घेवन येवचें। भोवानीस दिनेश मणेरकार हांचे लागीं मागतां तांणी येवकाराचें उलोवप करचें। सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन उर्बेभरीत येवकार। गोकुळदास प्रभूचें ऋतू संक्रमण हें पुस्तक आज लोकार्पण जाता। ह्या खातीर आमकां आज अध्यक्ष म्हणून लाभल्यात भोवानीस उदयबाब, मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात भोवानीस भाई मावजो। हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयच्या सुवाळ्याक मुजरत एर्नाकुलम सावन भोवानीस सदानंद बाब आनी भोवानीस कामत माम दोगे हांगा हजर आसात। ताळयांनी तांकां येवकार दिवचो। कोंकणी पुस्तक जेन्ना लोकार्पण जाता तेन्ना मंगळूरकार, कोचिंतले गोंयकार आनी साबार गोंयकार जे भौगोलीक कारणाक लागून वा इतिहासीक कारणाक लागून गोंय सोडून खंय खंय जळामळा पावले तांकां सदांच एक खोस जाता की आमगेले कुळाराक आमच्या कोंकणी भाशेचें एक पुस्तक लोकार्पण जाता। त्याच मोगान आज हे दोगूय इतले पयस मुजरत गोकुळदास बाबाच्या पुस्तका खातीर ह्या कार्यावळी खातीर हांगा हजर जाले। इश्टानो, हांव केन्नाय जायते फावटी सांगता म्हज्या उलोवपांतल्यान गोंयकाराची कोंकणी कथा, मंगळूरकाराची कोंकणी कथा आनी कोचींतली कोंकणी कथा हातूंत आमकां समाजाचे वेगवेगळे चित्रण, तांणी हाताळिल्ले विशय, वेगवेगळे विशय आनी नवे नवे विशय पळोवपाक मेळटा, वाचपाक मेळटा। आनी गोंयच्या बरोवप्यांनी मुजरत हाचो बारीकसाणेन अभ्यास करपाक जाय। जेन्ना हांव मायानगरी सारकें पुस्तक काडटा किंवा दुसरी खंयचीय पुस्तकां, पद्मनाभ बाब नायकाचें पुस्तक काडटा, वोळा पोड जें हालींच एर्नाकुलमाक उजवाडाक आयलें, आनी तांचे बरोबर जे हेर जे बरोवपी आसात, मुंबय सावन कोची मेरेन शहरांतलें जें वातावरण आसा तें चित्रायतात आपल्या कथांनी। आनी गोंयच्या लेखकांनी ह्या नव्या तरेच्या कथांनी जे शिकपाक मेळटा ते शिकून घेवपाची गरज आसा।
आज गोकुळदास बाबाचे पुस्तकय जरी बऱ्यो पयलीं कथा बरयल्ल्यो तरी नवे विशय कथांनी कशे हाडचे ह्या संबंधान एक नवी नदर दिवपी ह्यो कथा मुजरत सगळ्यांनी पुस्तक घेवन वाचचें आणि तुम्ही सगळे होमानेस्त अरविंद बाब मुजरत पणजेच्यान आयल्यात हेर सगळे मानेस्त मुजरत पयसुल्ल्यान आयल्यात सगळ्यांक हांव परतून एक फावट येवकार दिता देव बरें देव बरें करूं. उतरांनी सुंदर असो येवकार जाला. आता फुलांनी येवकार दिवया. मनोहर बाबांची हास्ती फुलां भरती पानां आमच्या मनाक कितली खोस दितात न्हय. फुलां ही सोबीतकाये वांगडाच जीवन शक्तीचे लेगीत प्रतीक अशें म्हणटात. आयज आमकां लागिल्ल्या मानेस्तांनी कोंकणीचे ध्येय दोळ्या मुखार दवरून आपल्या कर्तृत्वाचो परमळ आमकां सगळ्यांक दिला त्या मानेस्तांक आमी फुलांनी येवकारया. हांव मागतां रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराचे विद्यार्थी तनया सुरकणकर हाचे लागीं तांणी आयचे सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोमानेस्त ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांकां फुलांनी येवकारची. बाई पूर्वा कवठणकर हाचे लागीं मागतां आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोमानेस्त दामोदर मावजो आमच्या भाणी फुलांनी येवकारचे. बाई दित्या शिरवयकर हांचे लागीं मागतां तांणी लेखक भोमानेस्त गोकुळदास प्रभू हांकां फुलां भेटोवची. आमच्या मदीं आयज हांगा हाजीर आसा अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन जे केरळांत जाल्लें फाटल्या म्हयन्यात तांचे स्वागताध्यक्ष भोमानेस्त सदानंद भट. हांव मागतां संजना पब्लिकेशन्सचे संस्थापक भोमानेस्त दिनेश मणेरकार हांणी तांकां फूल भेटोवचें. तशेंच आमचे मदीं आसात अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे वर्किंग प्रेसिडेंट भोमानेस्त आनंद कामत. आमचे मदीं संजना पब्लिकेशन्साची एक प्रथा आसा जे सूत्रनिवेदन जो करता किंवा जे करता ताका एक फुलांचो तुरो आसता. हांव पूर्वाबाई विनवणी करता की तांणी हो फुलांचो तुरो एक्सेप्ट करचो. आयज तांच्या पुस्तक लोकार्पणाच्या सुवाळ्याक आमी जमल्यात भोमानेस्त गोकुळदास बाब. ते अशें म्हणटात की आपली वळख खरें म्हळ्यार आपल्या बरपांतल्यानूच जावनी. हांव जाणा की कितलेशेच मानेस्त हांगा तांकां वळखताच आसतले पूण सगळ्यांकूच तांची वळख जावची म्हणून थोडक्यान तांची हांगा वळख करून दिता. गोकुळदास प्रभू हे एक नामनेचे साहित्यीक. ते कथाकार, अणकारपी आनी निबंधकार. कोचीन केरळ हांगा तांचो जल्म जालो. इंग्लीश भास आनी साहित्य विशयांत तांणी पदव्युत्तर पदवी जोडल्या. 15व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. ऋतू द्विमासिकाचे ते संपादक तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 2014 ते 18 ह्या काळांत अध्यक्ष आशिल्ले. साहित्य अकादमीच्या साबार मंडळाचे ते वांगडी जावन आशिल्ले आनी मंगळूर विद्यापीठांतल्या कोंकणी अध्ययन पीठाचे सल्लागार समितीची वांगडी म्हणून तांणी वावर केला. तांच्या अंतरायामी संग्रहाक डॉक्टर टी.एम.ए. प्रतिष्ठान पुरस्कार फावो जाला आनी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. चौकी आनी सुफीन सांगिल्ली काणी ह्या अणकारीत पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार फावो जाला. कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुडचडे हे संस्थेचो श्याम आर.एस. काकोडकार अणकार पुरस्कार तांकां 2010 वर्सा लाभला. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी गोकुळदास बाबा कोंकणी साहित्या खातीर 2019 वर्सांचो गौरव पुरस्कार भेटयला. तांचे लागीं मागतां तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें. या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोमानेस्त उदय बाब, मुखेल सोयरे बाई मौजो, संजना पब्लिकेशन्साचे दिनेश बाब मणेरकर, ही सूत्रसंचालिका
कोचिंच्यान येयले म्हाजे इश्ट आनंद कामत आनीक सदानंद भट आनी कितले तरी म्हजे साहित्यीक मित्र आनीक वैयक्तीक पावंडे आवडले इश्ट कितले तरी आसात तुमकां सगळ्यांक म्हज्या माये मुखारचे नमस्कार. तर हांवें चिंतिल्लें की पयलींचे उलयपाक आनीक बाय मावजो उलयतले आनी निमाणें म्हाका आपयतले म्हणून उलोवपाक. म्हाका दिसता तें चड उलोवपाचें आसत हांव मागीर थोड्यान जें कितें म्हाका उलोवपाक जाय तें उलयता. हें पुस्तक म्हाका दिसतालें उणें 15-20 वर्सां पयलीं येवपाक जाय आशिल्लें आनी 2001 वर्स पासून म्हाजे ज्यो 1990सान कथा उजवाडाक येयल्यो ताचें संकलन हाडपाचें हांव चिंतिल्लें. पूण जायत्या कारणांक लागून हांव एका बँकांत सिनियर मॅनेजर म्हणून काम करतालो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्यदर्शी, मागीर वर्किंग प्रेसिडेंट आनी मागीर अध्यक्ष म्हणून काम करतालो. आनी रोटो विमासारखी चलयतालो. ह्या सगळ्या कारणांक लागून म्हजें एक कथा संग्रह उजवाडाक हाडपाक वेळार म्हाका जमलें आनी निवृत्त जाल्ल्या उपरांतूय म्हाका दिसता थोडेपणाय म्हजे क्रिएटीव रायटिंगा कडेन लक्ष दिवपाक पावलो. आतां इतल्या वर्सां उपरांत आमचे दिनेश बाबान फुडाकार घेवन हे कथा संग्रह आयज तुमच्या मुखार येता. खूब आनंद जाता. बेटर लेट दॅन नेवर अशें सांगचे भशेन आज ह्या पुस्तक तुमच्या हातांत पावता. म्हाका दिसता बाय हांवें सांगल्या दिनेश बाबांनी सांगल्या गोंयांत भायल्या कोंकणी लेखकांचे थीम कथानक आनी तांची भास हे सगळे वेगळे आसतात. पूण तांचे जे प्रेझेंटेशनाची निवेदनाची रीत आसा ती बी म्हाका दिसता एक आगळी वेगळी आसा. एटलिस्ट हांवें तें आगळें वेगळेपण सांबाळपाचें मुद्दाम वावर केला. कित्याक एटलिस्ट म्हाका दिसता की स्टायल इज मॅन. जें थीम आपूण प्रेझेंट करता, जी कथा आपूण सांगता तें इम्पॉर्टंट न्ही. हांव तें थीम अथवा तें कॅरेक्टरायझेशन, तें पात्र निर्मिती वा ताचें जें हें आसा कितें एका जिविता कडेन पळोवपाची एक नदर आसा, हें सगळें म्हाजे खाशेल्या पद्दतीन हांव जें कशें अणभवल्या तें म्हज्या दोळ्यांतल्यान कशें पळयल्या हें सगळें लक्षांत घेवन तें सादर करप म्हजे पद्दतीन, म्हजे शैली म्हळ्यार म्हजे भाशेची एक डायलेक्ट हे नदरेन न्ही. द वे आय एम यूजिंग द स्टायल, द वे आय एम प्रेझेंटिंग द स्टोरीज, हें म्हजे खाशेलें एक रूप घेवपाक जाय अशें म्हाका पयलीं पासून दिसतालें आनी तो प्रयत्न हांव केला. कितले ते लोकांक वाचप्यांक तें मान मेळ्ळ्या म्हाका खबर ना, बट बरें गेलें अशें सगळे लोक सांगतात. एक्चुअली ते कितले लोकां कडेन हे एंगलांतल्यान म्हज्या कथा पावल्या म्हाका खबर ना. बरें जाल्लें म्हणटकच म्हाका एक बरें दिसता आनी हें पुस्तकय ती तुमकां आवडटलें अशें हांव आस बाळगिता. आनी ह्या पुस्तका वयर
चड आयकुपाची म्हाकाय बी इच्छा आसा देखून मागीर 2 उतरां हांगा सोंपयता. आयकल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. कथा हो कोंकणी साहित्यातलो एक गिरेस्त प्रकार. आज मेरेन कितल्याशाच साहित्यिकांनी कथेचे पोरसून सोबीत सुंदर केला. अनुभवाचे विविधतायेचे रंग आणि विशयाचे वेगळेपण हांणी ते कथा साहित्य समृद्ध केला. ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांचीच ही उतरां. अशेंच एक कोंकणी कथाविश्व समृद्ध करपी लेखक म्हळ्यार भोमालेस गोकुळदास बाब प्रभू. कोंकणींतल्यो नामनेच्यो लेखिका तशेंच समीक्षक भोमानेस डॉक्टर किरण मुरगुले म्हणटा, गोकुळदास प्रभू हे बेंचमार्क कथाक लागून याद उरपी कोंकणीतले एक प्रस्थापीत भारतीय कथाकार. तर आता गोकुळदास बाबांच्या ऋतुसंक्रमण ह्या कथाछेल्यांच्या लोकार्पण सुवाळ्याचो भांगराळो खीण हांगा लागीं आयला. मानेस्ता लागीं मागता तांणी ऋतुसंक्रमण ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण करचें. ह्या पुस्तकाक डॉक्टर किरण मुरगुले हांची प्रस्तावना लावल्या. आयज त्यो ह्या सुवाळ्याक हजर नात, पूण तांचो खूब मोलाचो हातभार ह्या पुस्तकाक लावला. तशेंच ह्या पुस्तकाचे मुखपृश्ठ आणि अक्षर जुळोवणी केल्या राहुल एडवर्टायझर्स हांणी. मुजरत हांगा सांगन दिसता भोमानेस गोकुळदास प्रभू बाबांनी हें पुस्तक तांचे बापूय बाबा हांच्या उगडासाक ओंपलां. सगळ्यांनी परत एकदा तांचे खातीर ताळयो दिवच्यो. आयच्या कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लागिल्ले भाई मावजो गोंयचे तशेंच भारतांतले ज्येश्ठ साहित्यीक. कथा, कादंबरी, बालसाहित्य, वैचारीक, संशोधनात्मक लेखन, अणकार, पटकथा अशे साबार साहित्याचे प्रकार ते हाताळटात. गाथम, जागरणां, रुमणफूल, भुरगीं म्हगेली सपन मोगी, इश्टावणी, पोर्नो बाजार हे तांचे कथासंग्रह. तशेंच सूर, कार्मेलीन, सुनामी सायमन, जीव दिवकायच्या मारून हे तांच्यो कादंबऱ्यो. ह्याच वांगडा तरेकवार आनीकूय पुस्तकां आनी लेखन तांचे सातत्यान जायत आसा. हांव हांगा सगळ्यांचीच नांवां घेना. तांच्या कार्मेलीन ह्या साहित्याचो कादंबरीचो 13 भाशांनी अणकार जाला, भारतीय भाशांनी अणकार जाला. आनी तुमी सगळींच जाणात ज्ञानपीठ पुरस्काराचे ते मानकरी. तशेंच कोंकणी चळवळींतले खूब आदींच्यान वावुरपी एक म्हालगडे. आमची सगळ्यांची प्रेरणा. भाई लागीं मागता तांणी हांगा आपले उलोवप करचें. नमस्कार. म्हजी वेदीर बशिल्ले म्हणजे ज्येश्ठ साहित्यकार उदयबाब, आज ज्यांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालां आनी त्या खातीर तुमी हांगा आयल्यात. तुमचे लेखक मित्र के गोकुळदास प्रभू. हांव के म्हणपाक चुकना किंवा सुरवातीक तांकां वळखता हांव के गोकुळदास प्रभू हें वेगळेशें नांव दिसतालें म्हणून तो घट्ट लक्षांत उरना. आनी हांव म्हजी इश्टीण म्हणून म्हणल्यार जाता जाल्यार बाय पुर्वा. ताचे कडेनय लेखनाचो स्पार्क आसा. आनी म्हजे मुखार बशिल्ले सगळे मानेस्त इश्टानो. कोंकणीत एक म्हण आसा, मोग आसल्यार हून वडे घाटार पावतात. हांगा लागींचे कितले लोक आसात हाचे बद्दल हांव उलयना, पूण पयसुल्ल्यान आयिल्ले लोकांची खरेंच दखल घेवपाक जाय. हांगा आमचे मदीं काणकोणच्यान आयिल्ले कमलाकर बाब म्हाळशे आसात. केन्नाय साहित्यीक कार्यक्रम आसूं खंयय आसूं ते केन्ना चुकयनात. कौतूक दिसपा सारकें. आनी खरें म्हणजे तांचे कडच्यान प्रेरणा, तांचे कडच्यान स्फूर्त घेवपाकच जाय अशे तरेची एक व्यक्ती बाकी. म्हजे परस कितलेशेच व्हडले पिरायेन हे अशे अरविंद बाब खंयचीच साहित्यीक कार्यावळ सहसा चुकयना. पणजेच्यान हांगा पावले. कितलेशेच हांगा आमचे मदीं आसात जे पयसुल्ल्यान हांगा आयिल्ले आसात. नांव घेना हांव, पूण आतां कितें पयस कोचीच्यान मुजरत हांगा आयिल्ले आनी ते सदानंद बाब आनी आनंद मामा आसातच. पूण त्या भायर जे तुमी सगळे मुजरत आयल्यात तांकां हांव खरें सांगपाक मना पासून तुमकां बरें मागता.
आणि विशेष मुद्रत सांगपाक जाय आमी सदांच पिरंगतात कितें आमच्या ऑडियन्सा मदीं तरणी रगत दिश्टी पडना आनी तेच जाणटेले येतात तेच कार्यावळी करतात आनी घरा वतात पूण ल्हव आतां नवी कोंकणी दिश्टी पडपाक लागल्या मुंबय गोवा विद्यापिठांत शिकपी विद्यार्थी बरे संख्येन जे कोंकणी घेवन शिकतात तेच न्ही ताजे भायरूय आसात ते मुद्रत अशी कार्यावळींनी येतात आपल्या हाजेरीला येतात शिकूनय घेतात आनी ताजे परस म्हाका चड कौतूक ह्या रविंद्र केळेकार शाळेंतली भुरगीं जांचे कडेन वाचन आसा जांकां बरोवपाची तांच्या मनांत उर्बा आसा ती मुद्रत हांगा आयिल्ली आसात त्या तरणाट्यांक खास करून म्हजी मना पासून परबी आनी खरेंच तुमकां ताळी पावता ही जी तुमच्या काळजांत ज्योत पेटिल्ली आसा ती पेटत उरची आनी ती आनी फुलची तळजळीत जावची आनी तुमच्या लेखनाचो उजवाड आमचे मेरेन पावचो ही शुभेच्छा हांगाच व्यक्त करता इश्टानो गोकुळदास प्रभू हे फाटली कितलीशींच वर्सां 100 वर्सां कोंकणीत लेखन करतात तांच्या कथेची एक शैली आसा तांचे नामाचे विशीं सांगल्या के गोकुळदास प्रभू के कितें म्हाका अजुनूय खबर ना किंवा ताजी म्हाका जाणून घेवपाची इच्छाय ना पूण आनी एक गजाल आसा जी जेन्ना गोकुळदास प्रभू म्हणून कोंकणीन आमी बरयलें तेन्ना म्हाका याद जाता करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग गोकुळदास प्रभून सांगलें गोकुळ दास न्ही ते गोकुळ दास करेक्ट ओरिजिनली आतां हातूंकय गोकुळदास म्हणला मागीर आमी आतां ताका गोकुळदास म्हणून एक्सेप्ट केला असो ताजो अर्थ जाता अशें धरया इश्टानो ताची कथेची खासियत आसा तुम्ही मुद्रत ताचे कथे जर वाचल्यो सुरवात्यो अंताळ्या मेच्यो तातूंतल्यो कांय कथा म्हाका कांय कथा घट्ट याद जातात एकलेपणाची सांज आसा आनीकय कथा आसात आनी त्या कथेंत पळय तागे शैलीचें वेगळेपण जाणवता आमी कोंकणी साहित्याचो विचार करतात तेन्ना प्रत्येक प्रदेशाचे प्रत्येक वाठाराचे आपले अशें खाशेलेपण आसता काणकोणच्यान बरोवपी लेखकाची शैली सादारण थोडीशी वेगळी आसता अंत्रुळकेंतल्या लेखकांची शैली थोडीशी वेगळी आसता म्हणजे सारक्या साश्टींतल्यान बरोवपी लोकांची शैली मातशी वेगळी आसता आनी प्रकाश पर्रीकार सारकेल्या 70तल्या लेखकांची शैली जी आसा ती थोडीशी वेगळी आसता अशें म्हणटात की भाशेचेर प्रभुत्व आसले बगर साहित्याची रचना जायना ह्या सगळ्या लोकांची आपापल्या शैलीचेर आपापल्या बोली भाशांचेर प्रभुत्व आसा आनी म्हणून तांचे साहित्यातले वेगळेपण आमकां जाणवता आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो बोली भाशा आसात त्यो कोंकणी साहित्य गिरेस्त करतात गोकुळदास प्रभुरी कथेक हांवें ताका एक फावटी विचारलें तुमचे कथे अशे डार्क कित्याक अशें काळखी अशें म्हणना हांव पूण तातूंत अशें ब्रायटनेस आसचे परस डार्कनेस आसा थोड्योश्यो अश्यो गंभीरतायेन सांगिल्ल्यो कथा पूण तो तांचोय पिंड न्ही त्या विशयाक लागून तशी आसतल्यो तांणी बरयल्ली विनोदी कथा म्हजे वाचनांत आयली ना ह्या संग्रहांत आयली जाल्यार म्हाका खबर ना पूण तो लेखकाचो पिंड न्ही म्हणून ते ना पूण तांणी ज्यो बरयल्ल्यो आसा कथा त्यो आगळे वेगळे तरेची कथा आसात फक्त शैलीक लागून न्ही तांचे विशयय वेगळे वेगळे आसात त्या ज्या वाठारांतल्यान आयल्यात त्या वाठारांतल्यो कथा तांच्या साहित्यान आमकां वाचूंक मेळटा आतां तांचो वाठार खंयचो जल्म जाला म्हणून ते कोचीचे ते सगळे बरे भोंवत आसात गोंयांत तांणी काम केलां मंगळुरांत ते सद्या रावतात न्ही आनी सगळे बरे भोंविल्ले आसात बँकेचे मॅनेजर जाल्ल्यान बँक तांचे धाकटे थंय ते वताले पूण थंय तांणी जी मनशां पळयली जे ज्यो ज्यो कथा वस्ती तांकां थंय मेळ्ळ्यो त्यो वस्तू घेवन ताणें आपले कथा रचिल्ल्यान तांच्या कथांत विविधताय आसा ही विविधताय तांचे कथेक एक वेगळे तरेचे एक वेगळेपण दिता आनी तातली भाशा तातली पात्रां आनी तांचे प्रसंग तातली व्यक्तिमत्वां जी आसात ती एक वेगळी तरेची वेगळ्या भुंयेविली हें आमकां जाणवता आनी ताका लागून तांगेलें साहित्य जें आसा ज्यो ज्यो कथा तांणी रचल्यात तितलोय आमच्या कथा साहित्यांत भर घालपी विशयाचे नदरेन आशयाचे नदरेन
अशें म्हणचें पडटा. आतां ही ऋतुसंक्रमण ह्या संग्रहाक ताणें नांव दिवपा फाटलो तांचो हेतू कितें तो तांकां सांगना. खरें म्हळ्यार तांकां खऱ्यांनीच निमाणी म्हणोवपाक रावपा जाय आशिल्लें की तांची इच्छा आशिल्ली जितलो उरिल्लो वेळ आसतलो तो आपलो, पूण आमकां टायम दिवपा खातीर ताणें आपली थोडे भितर सांगलें. पूण तागेली मनांतलें आयकुपाची आमकां उमळशीक आशिल्ली घडये परतून केन्नाय मेळत. ऋतुसंक्रमण हो एक सैमीक प्रकार. तें संक्रमण जायत आसता आनी खासा लेखकय ह्या ऋतुसंक्रमणांतल्यान गेल्यात आनी कितले पावसाळे पयले हांव तांकां विचारना त्या लेखकाक पिराय आसना. पूण अशें म्हणटात ताणें सांगलें खूब वर्सांनी हो संग्रह भायर सरला. ताची परिस्थिती ताणें आनी एक सांगलें रिटायर्ड जाले उपरांत निवृत्त जाले उपरांत तांकां बरोवपाची परतून उर्बा आयली आनी चड लेखन बरोवन जालें. सायंटिफीक नदरेन अशें म्हणटात की पिरायेची 60 ते 80 तुमची जी निर्मिती क्षमता आसता म्हणजे प्रोडक्टिविटी आसता ती वाडत वता, वाडिल्ली मेळटा. म्हजोय तोच अनुभव. हांव पसरकार म्हणटकीर म्हाका निवृत्ती ना. तुमकां वॉलंटरी रिटायरमेंट आसा, मॅन्डेटरी रिटायरमेंट आसा, म्हाका कांय लागनाशिल्लो. पूण हांवें रिटायरमेंट घेतलो आनी तो रिटायरमेंट घेतल्या उपरांत म्हजो अनुभव असो आसा की जे भितर सांचून आशिल्लें तें भायर सरपाचें वाट पळयतालें तें भायर सरपाक लागलें. घडये तुमचोय तोच अनुभव आसुये म्हणून ह्यो कथा तुमच्या फाटले कांय वर्सां मदीं बरोवन जाल्यात आनी आज उजवाडाक येतात. एक गजाल सांगची दिसता. कोंकणीच्या मळार आमी बरयतात. बरोवपा फाटलें प्रयोजन कितें? कित्या खातीर बरयतात? संवसारांत कितलेशे लोक आसात, लाखांनी कोट्यांनी अशे लोक आसात ते साहित्य रचत आसात. कोट्यावधी पुस्तकां दर वर्सा प्रकाशीत जातात संवसारभर. आनी तरी आसतना आमकां बरयन कित्याक दिसता? जर इतले कोट्यावधी मिलियन्स ऑफ पीपल आनी बिलियन्स ऑफ बुक्स तयार जातात जाल्यार तांणी सगळें सांगिल्लें आसतलें ह्या संवसारांत कितें घडटा तें. आमीच म्हणटात महाभारतांत अशी एकय गजाल ना जी आज संवसारांत आसा किंवा जाचेर कांय उजवाड घाल्लो ना, कोणें केन्ना बरयलें ना अशें ना. तरी आसतना आमकां बरयन कित्याक दिसता? हाजेर हांवें विचार केला, ताणीय केला आसतलो, पूण म्हगेलें मत अशें आसा की आमच्यांनी बरयले बगैर रावूनच जाता म्हणून आमी बरयतात. एक गजाल हे सगळ्याच कलाकारांच्या बाबतींत घडटा. पूण म्हजे कडेन सांगपा सारकें वेगळें कितें तरी आसा जें आज मेरेन कोणें सांगलें ना आसुये अशें धरून आमी तें वेगळे भशेन आसा तें सांगपाची प्रयत्न करतात. त्या भायर आनी एक आसा, जशें आतां महाभारताचें सांगलें, महाभारतांत सगळे विशय तातूंत आस्पावतात. तरी आसतना महाभारताचें एक पात्र घेवन, एक प्रसंग घेवन, उदय बाबानूच बरयल्ली एक नाटक आसा, तुमचें लक्षांत आसतलें. अशे प्रसंग घेवन एक वेगळे तरेन कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न जाता. तशेंच लेखकाचेंय बी कितें तरी वेगळें आनी वेगळे तरेन सांगपाचें आसता म्हणून तो बरयता. सगळीं प्रेम करतात. प्रेम कितें हें सगळ्यांक खबर आसा, ताची फाटली प्रेरणा सगळ्यांक खबर आसा. पूण मोग हो सगळ्यांक खबर आसुनूय आमी मोगाचेर बरयतात कित्याक आमकां मोगा विशीं किंवा ह्या प्रेमा विशीं ह्या कितें तरी वेगळे तरेन सांगपाचें आसता, कितें तरी वेगळें सांगपाचें आसता म्हणून बरयतात. पूण पुस्तकां कित्याक येनात? जितलीं येवपाक जाय तितलीं. कोंकणी लेखक संख्येन कमी नात. घडये आमी गोंयांत थोडे आसात, गोंया भायर कितले आसात. एका कर्नाटकांत पुस्तकां जीं येतात ती घडये आमी बरयतात ताजे परस संख्येन तरी कमी आसची ना. पूण तरी आसतना आमचे मदीं लेखक वयर चडून पावना. वयर सरप म्हणजे कितें? बरें बरयता तो वयर सरतात अशें ना. चड लोकां कडेन पावता तो वयर सरता. वयर सरता म्हणजे कशें? म्हगेलें जें पुस्तक प्रकाशीत जालें कोंकणींत जालें म्हणजे कोंकणीतले लेखक आसात ते वाचतात, ताजेर प्रतिक्रिया दितात, ताजेर कितें छापून येतात, कितें कोणी आपलें मत दायतात. बरें आसल्यार बरें म्हणून लोकां मुखार वता. पूण तितलें पुरतेंच. त्या रिडरशीप जे आमचे मर्यादीत आसा ताजे भायर वचना. ते अनुवादीत जावचें पडटा.
अनुवाद जावन जेन्ना ते दुसरे भाशेन वता तेन्ना भाशेचो वाचकांचो हे वाडटा, वाचकांची संख्या वाडटा. मागीर ती बरी जर जालें जाल्यार तातूंतल्यान तिसरी भाशेन ते घेवचेशें दिसता आनी थंय वता. पूण आमची साहित्य चडशें भायर वचना. ताचे फाटल्यान 2-3 कारणां आसात. मेन म्हत्वाचें कारण, जर आज बापूय साहित्यीक म्हणून वयर सरला, हांव तुमचो अनुभव आसतलो आनी कोण जाणटे आसा तांचो, आनी तो जर लेखन करता, कोंकणीन बरयता, जाल्यार तागे भुरगीं ताका विचारतात, कित्याक बरयता, कितें जोडलें तुवें, कित्याक म्हणून आमीय बी बरोवचें, हो एक प्रश्न येता. आनी हो खरें म्हळ्यार व्हॅलीड प्रश्न. हांव असो फाफडून उडोवपाचो न्ही. जरी आमी येता तशें बरयतात किंवा आमच्यांनी रावूं नजो म्हणून बरयतात, बरोवपाकूच जाय म्हणून बरयतात, बिकॉज वी हॅव टू रायट म्हणून बरयतात, हें सगळें खरें असलें तरी ताजे फाटल्यान जे कश्ट आसात ताजें जें मोल येवपाक जाय तें मोल येना. फक्त चेडवांचें अशें म्हणना. जेन्ना एक पुस्तक अनुवादीत जावन आदी कन्नड भाशेन वता, मराठी भाशेन वता, हिंदी भाशेन, इंग्लीश भाशेन वता, तेन्ना ताचो रिडरशीप वाडटा. आनी तेन्ना येदी व्हडली रिडरशीप त्या लेखकाक मेळटा की ताका समाधानय मेळटा. हें समाधानय आमचे वाट्या येना. कित्याक हांव म्हजे पुरतें उलयना. हांव कोंकणी समाजांत, कोंकणी लेखक वर्गां मदीं जे लेखक आसात तांचे वाट्याक अशें कित्याक येवचें हाजेर आमी विचार बारीकसाणेन करपाक जाय. आतां आमी जेन्ना अनुवाद म्हणटात तेन्ना अनुवाद हो देशी भाशांनी पयलीं जावचें असो म्हजो आग्रो. म्हणटकीर देशांत तरी लोक आमकां वळखुपाक पावतले आमच्या साहित्या वरवीं. पूण तशें घडटाच अशें ना. कित्याक ताचे खातीर आमकां एक माध्यम लागता. कोंकणीन हांवें एक कथा बरयली जाल्यार ती उडिया भाशेंत कशी वतली, खंयची उडिया मनशाक कोंकणी कळटा, तमीळ भाशेंत कशी वतली, खंयची तामीळ मनशाक कोंकणी साहित्य वाचूंक कळटा. म्हणटकीर आमचे कडेन 2 पर्याय आसतात. एक इंग्लीश भाशेन पयलीं ट्रान्सलेट जावपाक जाय, नाजाल्यार हिंदी भाशेन ट्रान्सलेट जावपाक जाय. ह्यो ब्रिज भाशा, म्हणजे हे इतर भाशां मदीं पूल बांदतात. जर गोकुळदास प्रभुली एक कथा इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाली जाल्यार इमिजिएटली ताका कोणी तरी अप्रोच जाता, अरे ही बरीच बरी कथा आसा, हांव तेलुगू भाशेन ट्रान्सलेट केल्या जाता, सारकें आसतलें तुका, मलयाळम भाशेन ट्रान्सलेट करूं जाता, आनी तें वता. आनी तशे तरेन रिडरशीप वाडीक लागता. हिंदीनी तीच गजाल. सावथ इंडियेक आमकां हिंदी अनुवाद, इंग्लीश अनुवाद बऱ्याक पडटात, आनी नॉर्थ इंडियन भाशांनी वतली जाल्यार आमकां हिंदींतल्यान वचचें पडटा. हिंदी आनी इंग्लीश ह्यो 2 फिल्टर भाशा म्हणटात किंवा ब्रिज भाशा. तातूंतल्यान जेन्ना आमी वतात ह्या 2 भाशांनी प्रकाशीत जाता तेन्ना इतर भाशां मेरेन पावता. हो म्हजोय अनुभव आसा. तरी तांचोय तसोच अनुभव आसतलो, पूण तें जावपाक जाय. म्हाका याद जाता अरविंद बाब हांगा बशिल्ले आसात जेन्ना म्हगेलो एक संग्रह इंग्लीश भाशेन पेंग्विनान प्रकाशीत केल्लो, द वेट प्रकाशीत जालो, आनी तेन्ना तांणी म्हणिल्लें, तांच्या हातांनीच जाल्लो, आनी तांणी म्हणिल्लें की भाईक हाजे मुखार बुकर प्रायज बी मेळचें म्हणून, म्हणजे फुडली मोख. ते म्हणून गेले, एक शुभेच्छा ती हांव धरून चलतां. पूण बुकर प्रायज कोणाक मेळटा तुमी जाणात? आमच्या भारतीय भाशांतल्यान. आतां हांव म्हजो आनी उदाहरण दितली जाल्यार देख आसा. रवींद्र बाबाक जेन्ना ज्ञानपीठ मेळ्ळें तें कशें मेळ्ळें? कोंकणी वाचपी कोण आशिल्ली थंय ना. पूण जेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें, हांव जयंतीबाई आशिल्लें, आनी जेन्ना ज्ञानपीठ पिठाच्यो वेगळ्यो कमिटी आसतात, स्थानीक भाशा कमिटी म्हूण आसता, म्हणजे कोंकणी खातीर एक कमिटी आसता, ती कोंकणीतलें बरें साहित्य रेकमेंड करता. अशे तरेन प्रत्येक भाशेंतलीं पुस्तकां थंय येतात. त्या भायरूय बी युनिवर्सिटीक पत्र वतात, इंडिव्हिज्युअल लेखकांक वतात, तेच रेकमेंड करतात, त्या प्रमाण थंय वतात. हें सांगपाचें म्हणजे रवींद्र बाबाचें साहित्य थंय पर्यंत पावनाशिल्लें, किंवा पावलें जाल्यार समजा नांव वतालें, कोंकणी समितीन समजा नांव धाडलें, त्या ज्ञानपीठाची जी निमाणी कमिटी बसता, ज्युरी बसता, तांचे मुखार ताचें नांव आसतालें, ताचें साहित्य आसनाशिल्लें, कोणेच वाचिल्लें आसनाशिल्लें. म्हाका याद जाता तेन्ना ज्ञानपीठाच्याच लोकांनी आमकां अप्रोच जावन सांगलें तांचें ट्रान्सलेशन आसता जातात. पळय जाल्यार रवींद्र बाबालें ट्रान्सलेशन कोंकणी मराठी तांणी बरयलां, पूण सोडल्या आनी खंय ना.
मागीर ते हिंदीन ट्रान्सलेट जाल्ले ते आमी सोदून काडले रवींद्र बाबाक माधुरीक मुखार काडून तागेले इंग्लिशीन पुस्तक ट्रान्सलेट करून घेतले हिंदीन ट्रान्सलेट करून घेतले आनी मागीर आमी ते धाडले तेन्ना हांव लँग्वेज कमिटीचेर आशिल्लो म्हणून सांगता ते पुस्तकां हिंदीन आनी इंग्लिशीन वतकीच जुरी मेरेन पावली तांच्या हातांत पावतकीच तांचो कस कितें पुस्तकाचो ते तांकां कळ्ळो आनी हांव मुद्दम आज सांगता पयर पटना हांव आशिल्लो इंटरनॅशनल लिटरेचर फेस्टिवलाक आनी हांव जनरली राजकारणी लोक आसल्यार प्लॅटफॉर्म शेअर करना पयलींच सांगता तांकां पूण त्या दिसा म्हाका ताणें सांगलें लोकसभेचो उपसभापती नांवूय हांव विसरलो उपसभापती केन्ना दिश्टी पडटा हो स्वता लेखक आनी वाचक बरो तो अध्यक्षपद चलयतो हांवें एक्सेप्ट केलें मातसो फाटीं फुडें जाय ते एक्सेप्ट केलें हांवें म्हगेलें सजेस्ट केलें सगळें सोंपले उपरांत मुद्रत म्हणजे म्हऱ्या आयलो आनी म्हाका म्हणालो रवींद्र केळेकर ही का साहित्य खूब उच्च प्रतीचें आपणें वाचलें आपल्या तुका सांगन दिसता म्हणून सांगलें म्हणून कितें गरज आशिल्ली म्हाका सांगपाक हो लोकसभेचो उपसभापती तागेली राजकारण कितें आसूं पूण तो एक वाचक आनी ताणें रवींद्र केळेकरांनी पुस्तकां वाचून तागेले लेख वाचून तागेलो अभिप्राय म्हाका तुजे मेरेन पावयलो म्हाका खूब अभिमान दिसता हांव इतले खातीर सांगता की अशे तरेन जेन्ना साहित्य फुडें वतलें जाल्यार ते ह्या भशेन ते ज्ञानपीठ पर्यंत पावता पूण बुकर मेरेन कित्याक पावना आमकां ताजी अटी बी कांय खबर आसना जेन्ना म्हगेलें पुस्तक पेंग्विनान मागलें तांणी म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट धाडलो हांवें दर्जा पूण हांव खूश सामको म्हाका 10,000 रुपया तांणी पयलींच एडवान्स बी दिली म्हणून सही करून हांवें कॉन्ट्रॅक्ट धाडलो मागीर म्हगे लिटररी एजंटान सांगलें हे अशे तरेन ब्लँकली तांकां रायट दिवपाचें आसना इंटरनॅशनल रायट तुवें दवरपाचें हें म्हाका खबर नाशिल्लें आतां म्हाका मागीर कळ्ळें की गितांजली शीक जेन्ना बुकर प्रायज मेळ्ळें ताजो अर्थ असो की हें पुस्तक इंग्लीश भाशेन पूण आवट ऑफ इंडिया आयदर इंग्लंडाक प्रकाशीत जावपाक जाय नाजाल्यार अमेरिकेक जावपाक जाय चड करून बुकरा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता इंग्लंडा जावपाक जाय इंग्लंडाक प्रकाशीत जाल्ले पुस्तकाकूच ती कन्सिडर करतात फक्त इंग्लिशीन गेले म्हणून घेनात म्हणजे अशें तांचे भितर जे अटी आसतात त्यो आमी तातूंत फाट लागची न्ही म्हाकाय ती आशे ना आनी कोणें आशे धरची न्ही पूण हांव जाण जावपाक सांगता केन्ना केन्ना दिसता रे बुकर भाशेक हिंदीन पुस्तकां प्रायज मेळ्ळें आनी कोणाक मेळ्ळें कोंकणीन कित्याक मेळना मेळूंक शकना हाचें कारण हें म्हणजे अश्यो ज्यो अटी आसतात त्यो आमकां बाधक आसतात पूण तरी आसतना हे गोकुळदास प्रभू हो आमच्यातलो एक आघाडीचो लेखक आनी ताका खरें म्हळ्यार खूब कितें फावता पूण दुर्दैवान आमच्या परिस्थिती लागून तांणी सांगलें तांगेल्या देपाक लागून ते जितलें योगदान दिवपाक जाय साहित्याक तितलें ते दिवपाक पावले नात म्हणून तांकां घडये जितलें साहित्य रुजून जावपाक जाय आशिल्लें तितलें जावंक पावलें ना तरी आसतना ते कार्यरत आसात थोडें बरोवचें पूण बरें बरोवचें ही जी मूख आमच्या दोळे मुखार आसूंक जाय ही तांचे दोळे मुखार आसा हांवें पळयलां तांची खंयचीच कथा म्हाका अशी दिसली ना ही फाफडून उडोवपाची ही तितली क्वॉलिटीची न्ही एखादी म्हाका चड आवडली आसूं येता पूण साहित्य तांकां तांगेलें रचून जाता कथा जेन्ना तांचे कडच्यान बरोवन घेतात तेन्नाच ते बरोवन जाता म्हणून ताका साहित्यीक कस लागून जाता हांव तांचे अभिनंदन करता एक खूब बरो संग्रह आमच्या वाट्याक हाडून दिलो परतून अनुवादा कडेन येता कित्याक खूब गरज आमच्या लेखकांचें साहित्य अनुवादून दुसऱ्या भाशांनी करपा खातीर आनी चड करून हांवें जर कोणी जाणी MA केला किंवा MA शिकतात तांणी हें लक्षांत दवरपाक जाय आमी फक्त कोंकणीन MA केलें म्हणून कोंकणी बरी कळूंक जायना आमकां इंग्लीश बरी कळपाक जाय हिंदी बरी कळपाक जाय आमकां आमचे जे विचार आसात साहित्या बद्दलचे विचार ते प्रकट करपाक कळपाक जाय आमचे खंयचे साहित्याचेर आमकां इंग्लिशींतल्यान रिव्यू येतात तेन्नाच कोण वाचला आमच्या कोंकणी पुस्तकांचो रिव्यू रेअरली खंयचो येता आसतलो कित्याक येना आमचे जे MA जाल्ले आसात ते फक्त कोंकणी शिकून MA जाले ना कोंकणी मेजर पूण तांचे कडेन तांकां बाकीचे भाशे कळपाक जाय तांणी हिंदींतल्यान बरोवपाक जाता इंग्लिशींतल्यान बरोवपाक जाता रिव्यू लोकां मेरेन पावनात तो मेरेन पुस्तकाची मागणी येना तो मेरेन कोंकणीची शक्त ताक कितें हेंय लोकांक कळना
ही जर कळपा जाय जाल्यार ताजो असो एक उपयोग असो एक प्रयोग आमचे कडच्यान जावपाची गरज आसा. अशें म्हणटात की संवसारांतले 90% जे लिटरेचर आसा ते चडांत चड 4 भाशांनी प्रकाशीत जाता किंवा 4 भाशांनी जे संवसारांतले बरें साहित्य प्रकाशीत जाता ते 90% आसता. हाचो अर्थ बाकीच्या भाशांतले आनी 4 भाशा खंयच्यो? इंग्लीश, फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 4 भाशांनी प्रकाशीत जाता. ह्या 4 भाशांनी 4 भाशां मेरेन आमची इंग्लिशीन वता पण ते इंडियन इंग्लिशीन वता हे लक्षात दवरपाक जाय. पूण ह्या 4 भाशांनी आमची साहित्य भारतीय साहित्य कित्याक पावना? 10% उरिल्ली संवसारांतले उरिल्ले साहित्य तातूंत भारतीय साहित्य 4% परस कमी 3% प्लस इतलेंच साहित्य आमचे इंग्लिशींतल्यान आनी घडये थोडेशें फ्रेंचींतल्यान बी वता आसतलें. हे कित्याक दळदिरपण कित्याक आयला म्हाका आमच्या? आज तर आसता आमी बुकराचो बी कोण विचार करना, डायरेक्ट नॉवेलाचो विचार करतात सगळे. हांव कित्याक सांगता, काल पर्यंत इंग्लिशीन अनुवाद जाताले ताचें कारण इंग्लीश ही पौंडाची भास आसताली. इंग्लीश ही पौंडांची भास आसताली. आज इंग्लीश ही डॉलरांची भास जाली. अमेरिकेक जाय, अमेरिकेची आयडियोलॉजी जे परसू करतात तांकांच फुडें वचपाक मेळटा. पूण आमकां हांव समाधानी आसा आमचे भारतीय लेखक जे आसा ते आपले अभिव्यक्तीक कसल्योच मर्यादा घालनात, आपूण जावन घालनात. जशें येता तशें बरयतात. तांच्यो जी विचारधारा आसा, तांची जी आयडियोलॉजी आसा त्या आयडियोलॉजी धरून ते बरयतात. म्हणूनच आमचे साहित्य जे आसा चडशे साहित्य मार्जिनलायज ज्यो कम्युनिटी आसात त्या लोकांचे जे प्रश्न आसात तेच घेवन फुडें वता. हांव केन्नाय म्हणटा तें परतून सांगता, आमकां वेदाचेर केन्ना बरयनशें दिसना पूण आमी वेदनेचेर बरयतात. सामान्य मनशाची वेदना आमच्या साहित्यांतल्यान प्रकट जाता. म्हणून हें साहित्य श्रेष्ठ अशें म्हाका दिसता. हांव कंपेर करून सांगना, कंपेरिजन्स आर ओडियस, आय बिलीव इन इट. पूण आमचें जें साहित्य आसा तें उणाक ना. आमचे साहित्य कडेन नोबेल प्रायजा पावना, बुकर प्रायजा मेरेन पावना. चुकून एखादें पुस्तक खंय तरी पावता आसतलें पण ताजो ती कसोटी धरची न्ही. आमचें साहित्याची जी प्रेरणा आसा ताका धरून आसा काय ना तोच आमी विचार करपाची गरज आसा. आनी हांव जाणा दिलो टायम हांव कांयच बरोवन हाडना आनी म्हाका 2-4 पॉयंट अशें बरयले ते पसून पळयना. सांगपा सारकें खूब आसता, शेअर करपा सारकें खूब आसता. आनी आमचे लेखक जे वेगळे वाठारांत रावतात ते आमची भास, आमचे साहित्य गिरेस्त करीत आसात. लोकदास प्रभुले पयलीं पुस्तक जेन्ना अंतरायामी हें पुस्तक प्रकाशीत जालें तातले कांय कथांचे म्हाका माथाळी पसून ताचो अर्थ कळनाशिल्लो. म्हाकाच न्ही, आमी गोंयांत जे रावल्यात आनी कोंकणी वाचतात, कोंकणी बरयतात तांकां कितलींशींच उतरां जी केरळांत चालू आसात, चालंत आसात, कर्नाटकांत चलतात ती आमची मदीं गोंयनात. ती आतां घोळटिकेंत येवपा जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा. हांव जेन्ना कोची गेलो तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केलो, अजुनूय म्हाका याद आसा आनी हांव आय स्टील स्टीक टू इट. गोंयकार जेन्ना 400 वर्सां पयलीं 400-450 वर्सां कितलें आसूं पूण जेन्ना गोंय सोडून गेले तेन्ना आपल्या बरोबर भासय घेवन गेले. तांचे भाशेक 400 वर्सां पयलीं जे कोंकणींत घोळटाले ती उतरां आमकां मेळटात. आनी ती उतरां खरें म्हणजे कोंकणीची गिरेस्तकाय ती तांणी सांबाळून दवरली आसा. ती आतां आमी एक्सेप्ट करून, आमी स्विकारून आमच्या साहित्यांत ती चलोवपा जाय, घोळटिकेंत हाडूंक जाय. आनी जेन्ना ती उतरां कोंकणींत घोळटलीं, खुबशीं विंगड उतरां जी कर्नाटकांतली ती आमी घेतल्यात आनी ती आमची जाल्या आतां, सगळ्यांची जाल्या. तशेंच तांच्या साहित्यांत जी वेगळीशीं दिसता उतरां, तांचो अर्थ खूब असो अर्थगर्भ उतरां आसात, ती जर आमी स्विकारली जाल्यार घडये आमची कोंकणी भास अदीक गिरेस्त जावपा पावतली, सगळ्यांची जावपा पावतली. तशी ती जावची. आज हांव परतून एक फावटी तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयतना हांव संजना पब्लिकेशनाक परबीय दिता. ते मात पसून विसव घेनासतना
प्रकाशनाचो वावर फुडें फुडें भरीत आसात आनी पुस्तक लोकां मेरेन पावचो ह्या खातीर धडपड करतात. हें पुस्तक एका तांचें प्रकाशन न्ही, तांचें प्रकाशन सॉरी तांणी पुस्तक छापणां म्हणून भायर केल्या, पूण हें पुस्तक तांणी छापून आनी एक पुस्तकाची आमच्या साहित्यात भर घाल्या. पूण फक्त पुस्तक प्रकाशन करतात अशें न्ही. गिरीश बाबाक पुस्तकांचो साहित्याचो मोग आसा तो तातूंतल्यान आमकां व्यक्त जाल्लो दिश्टी पडटा. तांकां हांव परबी दितां. बायपूर्वान खूब सुंदर चित्र संचालन केलां आनी आमचे मदीं हांगा बरे बरे सगळे ज्येश्ठ लेखक आसा. देविदास कदम आसा. काल मागीर तुगेलें पयलेंच फंक्शन रायट देविदास आज पयलोच आयला भायर. निकतेच ताची सर्जरी जाल्या आनी ताजे नंतर धाडसर आज पयलेच फावटी तो हांगा आयला. जयंतीबाई पुस्तकाच्या साहित्याच्या मोगान हांगा आयला. तुमी सगळेच आयल्यात ऑफकोर्स. तुमकां सगळ्यांक हांव परबी भेटयतां आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं बाई. कथेचेर उलयतना कोंकणी साहित्याचो विस्तार कसो जावचो अणकाराची गरज हाचेर खूब सुंदर भाश्य भाईन केलें. हांगा म्हाका मुजरत सांगन दिसता भाईन बरोबर हांगा सगळे जे तरणे विद्यार्थी बसल्यात तांकां उर्बा दिल्या आनी म्हाका सदांच अशें दिसता की आमचे कोंकणीचें जें भाग्य आसा की आमकां ह्या सगळ्या मार्गदर्शकांचें अशें मार्गदर्शन लाभता आनी इतल्या नमळायेन ते आमचे कडेन तितल्याच आत्मीयतेन उलयतात, तितल्याच आत्मीयतेन मार्गदर्शन करतात. देव बरें करूं भाई. फुडल्या सुवातेर आयच्या सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हणून लाभल्या भौमानेस्त ॲडव्होकेट उदयबाब भेंडे. आमी सगळींच जाणा की उदयबाब हे कोंकणी चळवळींतले एक म्हालगडे फुडारी. ते एक ज्येश्ठ साहित्यीक आनी सदांच आमची उर्बा जावन आयल्यात. ओपिनियन पोला वेळार तांणी दिल्लें योगदान हें सगळ्यांच्याच लक्षांत उरपा सारकेंच. कर्णपर्व, ब्रह्मास्त्र, चान्नें, अस्मितायेचो कसाय, व्हडलें घर, यादींचो फुलपणो अशीं साबार तांचीं पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. फाटलीं कितलींशींच दशकां ते सातत्यान स्तंभलेखन करतात. रवींद्र बाबांची उतरां हांगा याद जातात. ते कोंकणींतले सगळ्यांत पयलीं एक फायटर आनी रायटर. तर उदय बाबा लागीं मागता तांणी आपलें उलोवप करचें आनी सांगन दिसता हांगा जे तरणाटी भुरगीं बसल्यात तांच्या कर्णपर्व ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला आनी नामनेचे कितलेशेच प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय तशेंच हेर पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त भाई मावजो, सुवाळ्यांतले उत्सव मूर्ती लेखक भौमानेस्त गोकुळदास महाप्रभू, प्रकाशक भौमानेस्त दिनेश बामणेकर, निवेदिका भौमानेस्त पूर्वा बायगुळे, मानेस्त साहित्यकार साहित्य मोगी भयणीनो आणि भावानो, कृष्ण ज्या गांवांत वाडलो तरणाटो जालो कितलेशा गवळणी बरोबर रोमांस करूंक लागलो आनी ज्या गांवांत ताका राधा मेळ्ळी त्या गांवाचें नांव गोकुळ. आनी गोकुळदास हें उतर त्या नांवा वेल्यान घडयलां अशें हांव समजता. कित्याक गोकुळ म्हणून वेगळें ना, मागीर तें गायेचें कुळ अशें म्हणचें पडटलें. आतां जाता कितें, इंग्लिशीन ल ना, व्हडली भास ती आंतरराष्ट्रीय भास, पूण ल उच्चार ना. आनी हिंदीतूय बी नाशिल्लो, हालींच तो ल वापरपाचो ताणें निर्णय घेतला ही बरी गजाल. म्हणटकच इंग्लिशींतूय ना ळ आनी हिंदीतूय ना ळ म्हणटकच तें ल जाता. आनी म्हणून गोकुळदास पळय आसा ताणें उलयता आसतना बरयलें वाचतात न्ही, शाळेंत वतकच इंग्लिशीन बरयलें वाचलें जाल्यार तें ल जाता गोकुळदास. अशें घडलां आसुंये. आतां हो केवळ आर्ग्युमेंट, कित्याक आपलें नांव कशें आसचें हें आपणें ठरोवपाचें.
ते कशेंय असलें ना सिग्नेचर काय सिग्नेचर तुवें नांवाचीच मारूंक जाय म्हणून ना एक अशी खूण केली जाल्यार ती सिग्नेचर त्या प्रमाणे नांव हालीं एक ह्या संबंदान वाद गोंयांत चलता मीना काकोडकार आतां मीना काकोडकार म्हणटा त्या मीना म्हणटा त्या उतराक एक अर्थ आसता संस्कृत भाशेंतल्यान आयलो आनी ते आपले भुरगेपणा सावन ते अमूक तरेन बरयता मी दीर्घ बरयता कोणाक एकल्याक दिसता की ना 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 हें रस्व जावपाक जाय कारण कोंकणी शुद्ध लेखनाच्या नेमा प्रमाणे मीना पयलें उतर आशिल्ल्यान अक्षर आशिल्ल्यान तें रस्व जावप आनी समाजाक ते रूल विशेश नामाक लागना म्हजें नांव हांव जशें बरयत आयलां तशेंच आसूंक जाय तें बदलपाचो तुका अधिकार ना तें मागीर इंग्लिशींतलें स्पेलिंग आसूं वा आमच्या नागरींतलें शुद्ध लेखन आसूं म्हणटकच असली कांय गजाली ह्यो घडटात आनी 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 हो एकच प्रकार न्ही हांवें एक देख दिली आनीकूय एक आसा एक नांव आसा अमीत अमीत हें संस्कृत उतर आनी हातूंतलो मी आसा तो रस्व आतां आमचे कांय भगवंत आसात ते कितें म्हणटात ना कोंकणीच्या नेमा प्रमाणे मी दीर्घ जावपाक जाय कित्याक निमाणो अकार आसा पूण तशें जाल्यार ताचो अर्थ वता अमीत म्हणून जो अर्थ उतर आसा ताका एक अर्थ आसा तो अर्थ बदलता आनी ताका अर्थूच उरना खरें म्हणत जाल्यार संस्कृत भाशेचो आदार घेतलो जाल्यार असले भक्त कांय चलतात जे म्हजे नदरेन बरोबर न्हय पूण हो केवळ एक आर्ग्युमेंट जाका जाय ताणें आपलें नांव आपल्याक जाय तशें बरोवचें एका आवय बापायच्यान आपल्या भुरग्याक XYZ or ABC नांव दिवं येता आनी कायद्यान कोणाच्यान कांय करूंक जायना क्षणभर समजा की हांव एक 8-10 वर्सांचो भुरगो 8-10 वर्सांचो भुरगो आमच्या पोरसांत वा भाटांत एक आंब्याचो रूख आसा तो दर वर्सा चवरतालो हांव 5-6 वर्सांचो आसतना आनी चवरतकच मागीर आंबे खावंक मेळटाले अकस्मात आंबो चवरपाचो थांबलो आनी दर वर्सा पालेवपाक लागलो पालेतकच तो चवरना आंबो चवरप आनी आंबो पालेवप हे दोन प्रकार वेगळे एक फाटी पालेलो जाल्यार तो चवरना म्हणून तो पालेत रावलो आनी अकस्मात एक दीस हांवें पळयलें की आंबो चवरला हांव धांवत भितर वता आजे आजे अंदू आंबो चवरला अंदू आंबे खावंक मेळटले म्हणून 31 वर्सांनी गोकुळदास प्रभू हांचो 3रो कथा संग्रह येता हाजो आनंद म्हाका त्या 8-10 वर्सांच्या भुरग्याक पळयताना 1994 वर्सा तांकां तांच्या अंतर्यामी पुस्तकाक साहित्य पुरस्कार मेळ्ळो हो कथा संग्रह आनी तांचो तेन्नाचो दुसरो कथा संग्रह 31 वर्सां आदी आनी त्या उपरांत कथा जालो ना गोकुळदास प्रभू बरयलो काय थांबले काय लेखन करपाचें थांबले काय अशें दिसप सारको प्रस्न उप्रासलो कित्याक वर्सां थोडी गेली ना सुरवातीचेर 10-15 वर्सांनी म्हाका दिसलें की गोकुळदास बाब थांबले साहित्य बरोवपाचें थांबलें कित्याक घडलां अशें कांय जाणांक पुरस्कार मेळटकच ते बरोवपाचें थांबतात तशें थांबले काय असो एक प्रस्न उप्रासलो पूण मागीर हांव जाणाशिल्लो की तांणी लेखन चालू दवरलें कित्याक कांय कथा मासिकांनी छापून आयिल्ल्यो
ताचो उल्लेख तांणी ह्या पुस्तकाच्या मनोगतांत केला. आनी त्या भायर दुसरीं कामां ते तांणी सांगल्यात ती कामां ते करताले हेंय हांव जाणा. आनी त्या कामांनी पडटकच लेखन कशें कमी जाता हाजो अनुभव हांवें घेतला. म्हणटकच म्हाका कळ्ळें की कित्याक तें लेखन जालें. पूण ही पयलीं 15 वर्सां आनीक 15 वर्सां गेली आनी आनीक 15 वर्सां वतकच दिसलें की हांवें गोकुळदास बाब खरोच थांबलो काय कितें. कित्याक अशें थांबिल्ल्याची देखी कोंकणींत आसा. कोंकणी साहित्यकारांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार कांय नांवां मेळटलीं जांणी अमूक काळांत खूब बऱ्यो कथा बरयल्यो आनी अकस्मात एक दीस नाच ताजे उपरांत ताणें कांय बरयलें ना. ताजे उपरांत तो खंय गेलो कोणाक कांय खबर ना. अशें 2 तरी देखी हांव जाणा पूण हाजे परस चड आसूं येता. जांणी एकदम बऱ्यो कथा बरयल्यो आनी अकस्मात एक दीस नाच जालो. तशें बी घडना काय अशेंय दिसलें. आनी म्हणून हो कथा जालो येतकच लक्षांत आयलें की हें तशें न्हय. गोकुळदास बाब प्रभू निश्क्रीय नाशिल्ले, इनॅक्टीव नाशिल्ले, एक्टीव आशिल्ले पूण दुसरे तरान. कथा थोड्यो बरयल्यो कथोवण्यो बरयल्यो जायत त्या काळांत त्या 30 वर्सांच्या काळांत. पूण 2-3 अणकार केले आनी बरें साहित्य कोंकणी भाशेंत धाडलें. आनी तांणी सांगलें तशें बाकीच्या आमच्या भाशेच्या कार्यांक ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो जबाबदाऱ्यो आसात त्यो कितल्योश्यो तांणी सांबाळ्ळ्यो आनी खात्रीन ताजो परिणाम लेखनाचेर जाता. आतां तांणीच हें स्पश्टीकरण केलां ताका लागून तो प्रश्न उरूंक ना. ते थांबूंकय नाशिल्ले आनी आजूय ते थांबूंक नात. देखून ह्या ऋतुसंक्रमणाक हांव येवकार दितां आनी ते खातीर तांकां परबीं दितां. गोकुळदास प्रभू हांच्या कथांची एक आपली अशी वेगळी शैली आसा. हाजो उल्लेख तांणी स्वताय केला आनीक भाईनूय केला. आनी ती गजाल खरी. खरी आनी स्वाभाविकय बी. कारण गोंयकार जे तरेन मांडला ज्या वातावरणांत वावुरता त्या वातावरणांत ताजी एक शैली जाता. जाल्यार कर्नाटकांत वा केरळांत जो कोंकणी लोक आसा तो जे तरेन वावुरला ते तरेन ताजी शैली मातशी वेगळी जाता. आनी ती आमचीच, ती कोंकणीचीच, ती वेगळी शैली न्हय. तांच्या कथांचें एक खाशेलेपण आसा. एक न्ही 2-3 खाशेलेपणां आसात. तातूंतलें एक अशें की ते निवेदन प्रमाण भाशेंत करतात आनी संवाद जे आसात ते बोली भाशेंत. शेणै गोंयबाबांनी जर नाटकां पळयलीं जाल्यार खंयचेच पात्र बोली भाशेंत उलयना. सगळीं पात्रां प्रमाण कोंकणी उलयतात. तिनूय नाटकां शेणै गोंयबाबान पवनाचे तकले, मोगाचें लग्न आनी जल्बरानो ह्या तिनूय नाटकांनी तुमी पळोवशात एकूय पात्र आपली वेगळी बोली वापरना. खरें म्हणत जाल्यार ती नाटकांत जाय आनी ती बरी दिसता. पूण घडये ती बोली सारकी वापरली ना जाल्यार आक्षेप येता. म्हणून घडये शेणै गोंयबाब त्या वाटेक वचूंक ना. ताणें फकत प्रमाणूच वापरलें. पूण ही जी शैली आसा ही खूब बरी अशें म्हाका दिसता. कारण हातूंत प्रमाण भासूय उरता
आणि त्या बोली भाशेची जी गोडी आसा ती आमकां मेळटा. आतां अशें समजुया की खावपाचो जिनस एकच, पूण गोंयची रूच वेगळी आनी कोचीची रूच वेगळी, मुगळूची रूच वेगळी. कारण मसालो जो वापरतात, जे तरेन वापरतात तो मातसो वेगळो आसता. ही गजाल तर गरजेची कित्याक हालींसराक गोंयांत कांय पुस्तकां जी उजवाडाक आयल्यात तातूंत हांव पळयतां की निवेदन जें आसा लेखकाचें तेंय बी तागेरूय बी बोली भाशेचो प्रभाव दिसता. हें अशें घडप साहित्याचे नदरेन व्हडलोसो प्रश्न ना. साहित्याचे नदरेन घडये तें बरें दिसूं येता, पूण भाशेचे नदरेन बरोबर जावचें ना अशें म्हाका दिसता. कारण अशें की मुळावी शाळा धरून MA मेरेन आमी प्रमाण भाशा कशी बरोवची ह्या भुरग्यांक शिकयतात. ताका व्याकरण शिकयतात, ताका शुद्धलेखनाचे नेम शिकयतात आनी अशे रितीन बरोवची कोंकणी म्हणून शिकयतात. आनी हें गरजेचें प्रत्येक भाशेक. भाशा प्रमाण जातली जाल्यार ती व्याकरण शुद्ध आसूंक जाय आनी शुद्ध लेखनाचे नेम पाळून बरोवंक जाय. म्हणटकच भाशेचे नदरेन विचार करीत जाल्यार जेन्ना तूं ते नेम मोडटा तेन्ना मागीर आनी प्रमाण भास म्हणटकीर तूं कशी म्हणटा. भाशेचें प्रमाणीकरण जावंक जाय ही गरज. कारण भाशा फकत आमी उलयनात, उलयतना तें प्रमाणीकरण लागना, पूण जेन्ना बरयतात, शिकयतात, शिकतात, वाचतात तेन्ना प्रमाणीकरणाची गरज. आनी म्हणून निवेदन जें आसा तें प्रमाण भाशेंत आसचें. संवाद जो आसा तो त्या पात्राची, कारण सगळ्या पात्राची बोली एक आसत म्हणून सांगूंक जायना. दरेक पात्राची बोली वेगळी वेगळी आसूं येता आनी ती बरी दिसता, नाटकांत सोबून दिसता किंवा संवादांत सोबून दिसता. अशें घडलें जाल्यार बरें जाता. नाजाल्यार अशी कल्पना करात की अशें एक पुस्तक जातूंत निवेदन प्रमाण भाशेंत ना, लायलें भुरग्याक, खंय लायलें, युनिवर्सिटींत लायलें. सहज ते भुरगे विचारताले, सर तुमी शुद्ध लेखनांत आमकां हें अशें बरोवचें म्हणून सांगिल्लें, व्याकरणांत हें अशें बरोवचें म्हणून सांगिल्लें, हें हांवें ह्या लेखकान अशें कित्याक बरयलो, कितें जाप दिवची जाता. ना तशेंय बरोवंक जाता म्हणटलें. तशेंय बरोवंक जाता जाल्यार मागीर नेम कित्याक केल्यात, व्याकरण कित्याक रचला. म्हणटकच व्याकरण आनी नेमावळ, शुद्ध लेखनाची नेमावळ पाळनासतना जर निवेदन, हांव संवादाक लागू करना कित्याक ते बोली भाशेंत. पूण निवेदनाचे नदरेन हें गरजेचें आनी हें करपाचो प्रयत्न गोकुळदास प्रभू हांणी अंतरकायाच्यान केला. आनी म्हाका याद जाता तेन्ना खंयचे तरी निमित्तान बरयलो जायत किंवा उलयलें जायत हांवें ताची तोखणाय केली ह्या प्रयोगाची. कारण एक मार्ग आसता, तूं सगळेंच पुस्तक बोलींतल्यान बरयता. असोय प्रयत्न जावं येता आनी जाल्यात, पूण ते मारक जाता. हांव तुमकां म्हजो एक अनुभव सांगतां. 1982 वर्सा मराठींतले साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लक्ष्मण मानेक मेळ्ळो. तेगेल्या पुस्तकाचें नांव म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे उचल्या ह्या पुस्तकाक लक्ष्मण मानेच्या पुरस्कार मेळ्ळो. तरुण तो तेन्ना सामको, जवळ जवळ 20-25 वर्सां. मुद्दम घेतलें पुस्तक, कित्याक साहित्य अकादमीचें तेन्ना हांगा एक्झिबिशन जाल्लें, पुस्तक विकतें घेतलें. 18 पानां वयर म्हज्यान तें वाचूंक जालें ना, कारण वाचल्यार कांय समजत ना. ताणें आपले बोलींत बरयला. आतां ताजी बोली आमी खंय आयकले, ताजी बोलीचें आमकां संवकळ ना, आमकां वळख ना. म्हणजे पुस्तक तो वाचल्यार कळना. म्हणजे पुस्तक वाचल्यार जर कळना, कोण मनीस त्या निमाणे पान मेरेन वाचूंक वतलो. ही अडचण जाता प्रमाण भास कुशीक दवरली जाल्यार.
साहित्याचे नदरेन विचार करीत जाल्यार चलूं येता, पूण भाशेचो जर विचार आमी केलो जाल्यार ही गजाल घडपाची ही गरज आसा. आनी ह्या प्रयोगांतल्यान कांय उतरां जी खंय घोळटात, भायर मांडलो तो मुद्दो केरळांत घोळटात, ती उतरां आपशींच ह्या कथांनी येतात, निवेदनांतल्यानय येतात आनी समाजांतल्यानय येतात. उपकार करून एक गैरसमज करून घेनाका. थोड्याचो समज कितें जाणा, प्रमाण कोंकणी म्हणजे आमी गोंयांत उलयतात तीच प्रमाण न्हय. प्रमाण कोंकणी म्हणजे व्याकरण आनी शुद्ध लेखनाचे नेम एक आसल्यार पुरो. उतरावळ खंयचीय आसूं येता, पेडणेची आसूं येता, काणकोणची आसूं येता, कारवारची आसूं येता, मंगळूरची आसूं येता, कोची एर्नाकुलमची आसूं येता. उतरावळ. आतां ह्या ऋतुसंक्रमणात कितलीशी नवी उतरावळ आयल्या, जी आमच्या शब्दकोशांनी वचूंक जाय, कारण ती आमची गिरेस्तकाय. एका अर्थाची 4, 5, 6 उतरां आसप ही भाशेची गिरेस्तकाय. ती आमच्या कोंकणीक आसा आनी आसा ती आमी मगडावंक पावनात. म्हाका याद आसा हो रोमीचो वाद वाडिल्लो तेन्ना एक व्याख्यानमाळ केल्ली झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्चाक, आनी थंय एक शिकलो सवयलो मनीस तो डॉक्टर, ताणें प्रश्न विचारलो की चंदन म्हणजे तूं सगळें युनिफॉर्म करूंक सोदता, म्हणजे एक उतर दवरता आनी सगळीं उतरां भायर उडोवची बाकीची. बाबरे म्हळें स्टँडर्डायझेशन शांपाचें, स्टँडर्डायझेशन खंयच्याय डिवायसाचें तें मेळ्ळें, भाशेचें स्टँडर्डायझेशन मेळ्ळें. थंय एक उतर दवरून बाकीचीं उतरां भायर उडोवप हें स्टँडर्डायझेशन न्हय. प्रमाणीकरणाचो अर्थ इतलोच जाता की तूं जें बरयता तें व्याकरण आनी शुद्ध लेखनाचे नेम पाळून बरय, बस. उतर खंयचेंय आसूं येता, उतर जें तूं वापरता तें. आनी अशी जर उतरावळ आमकां मेळ्ळी जाल्यार ती आमची गिरेस्तकाय. पूण ती फकत साहित्यात उरूंक जायना, ती शब्दकोशांनी पावपाक जाय. म्हणटकच त्या उतराचो अर्थ आमकां समजता आनी गरज पडली जाल्यार आमी तें उतर वापरता. आजूच पळयात, विंगड हें उतर गोंयांत गोळना, वो गोळनाशिल्लें अशें म्हणया. पूण आमचो संपर्क आयलो कर्नाटक केरळा कडेन आनी तेन्नाच्यान विंगड म्हणटा तें उतर आमी वापरूंक लागले. मागीर आनीक अशीं कांय उतरां आसात जीं आमी वापरनासले. चिके, चिके शेणैवाळ बाबान वापरलो. शेणैवाळ बाबान आपल्या साहित्यांत चिके म्हणटा तें उतर वापरलां. म्हणटकच अशी जी उतरावळ आसा जी आमची समृद्धी आमच्या भाशेची समृद्धी ह्या उतरावळींत आसता. म्हणटा ही उतरावळ जी आमकां मेळटा ही शब्दकोशांनी वचपाची गरज आसा. ताका लागून फाल्यां बाबा ह्या आनी फाल्यां कोणूय वचून थिसोरस तयार करतलो तेन्ना आमकां कळटलें की ह्या एकाच अर्थाची कितलीं उतरां मेळटात आनी मागीर तुका जाय तें उतर तूं वापर. कवितेच्या बाबतींत हें घडटा. कविता रचता आसतना एखादी एक उतर मात्र एक बसना, लांब जाता, तूं दुसरें उतर वापरता आनी ताका लागून तुजी कवितेची मात्र ज्यो आसा त्यो तुटतात. म्हणटकच ही जी गिरेस्तकाय आमची भाशेची आसा ती गिरेस्तकाय आमी सोडूंक पावना. आनीक एक खाशेलेपण गोकुळदासबाब प्रभू हांच्या कथांनी मेळटा तें अशें की ते पात्राक आपल्या भायल्यान पळयतातच, कूड पळयतात भायल्यान, पूण तितल्यान रावना. ताच्या भितर वचून भितरलो जो कोण आसा तो पळयता. चडशा कथांनी या पळयत जाल्यार भितर वचून तो कोण कसो विचार करता, कसो चिंतता हें दाखोवपाचो प्रयत्न आसता. तो मागीर कोळ्या कथेंत आसूं, आपालिपाया कथेंत आसूं किंवा आनी खंयच्याय कथेंत आसूं. म्हणटकच ही एक वेगळी नदर लेखकाची जी एका नदरेन गरजेची.
कारण भायल्यान जें कितें दिसता ताचें वर्णन करप सोंपें. मनीस लांब आसा काय मोठो आसा, मनीस बारीक आसा काय मोठो आसा, हें वर्णन करप सोंपें. पूण मनशाच्या अंतरंगात वचून तो कितें चिंतता, तो कसो चिंतता आनी तो कित्याक तो त्या पद्दतीन वागता हें जाणून जावप खूब गरजेचें. आनी ती रीत मनात वचून सोडून काडपाची मुकुलदास प्रभूच्या ह्या कथांनी आमकां मेळटा. आनी म्हणून असल्यो कथा कोंकणी साहित्याचें दालन गिरेस्त करता आनी त्यो गिरेस्त अशे रितीन जावपाची गरज आसा. म्हणजे एक बरें घडलां की मोदी जरी 31 वर्सां गेली, मुकुलदास बाब 31 वर्सां गेली, अंतरायामी उपरांत ऋतू संक्रमण येता आनी ऋतू कांय थांबनात. ऋतू फाटल्यान ऋतू येता, ऋतू फाटल्यान दुसरो येता, ताका ताजे फाटल्यान दुसरें कितें तरी येवपाची गरज आसा. तें बेगीन येवचें अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आनी ते खातीर तुका आमच्यो शुभेच्छा. नमस्कार. देव बरें करूं उलयता. तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे हे संक्रमण जायत जायत जे ऋतू आयल्यात हे ऋतू तुमच्या जिवितात अशेंच साहित्याचे संक्रमणाच्या नदरेन तुम्ही बरयत रावचे अशी आस्त बाळगिता. तुमकां परबी भेटयता. हो सुवाळो बरोच रंगार आयला. कितलेशेच सुंदर विचार आमच्या कोशांत मानेस्तांनी दिल्यात, आमकां विचार करपाक प्रवृत्त केल्यात. ही विचारांची कीज घेवन आमी घरा वतले हाची म्हाका खात्री आसा. तर हो सुवाळो हांगा सोंपत आयला त्या खातीर उपकाराचें उलोवप. खरें म्हळ्यार उपकार आठवप तुमी सगळे आमचेच कोंकणी मोगी, पूण संजना पब्लिकेशन्सचे वतीन आमच्यो भावना तुमचे मेरेन पावयता. आयच्या सुवाळ्याची सोबीत याद मानेस्तांच्या काळजांत उरची म्हणून संजना पब्लिकेशनचे संस्थापक दिनेश बाबा लागीं मागता. तांणी तांकां मानेस्तांक यादस्तीक भेटोवचें. गोकुळदास बाब. गोकुळदास बाबा लागीं मागता. तांणी भाणीक यादस्तीक भेटोवचें. देव बरें करूं. सोबीत हो खीण आयज अर्थपूर्ण जाला तुमच्या सांगातान. सोबीत हो खीण आयज अर्थपूर्ण जाला तुमच्या सांगातान. आमच्या काळजात चवळिल्ली कृतज्ञताय परमळुनी तुमच्या मनात. आमच्या काळजात चवळिल्ली कृतज्ञताय परमळुनी तुमच्या मनात. तर आयच्या सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हण लाविल्ले उदयबाब तशेंच भालीमांवचो हांचे हांव संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन मना काळजांतल्यान उपकार आठयता. तुमी वेळान वेळ काडून हांगा आयले, आमकां सुंदर विचाराचें भांडवल आमकां दिलें आनी म्हाका खात्री आसा खास करून हांगा जी शाळेची विद्यार्थी आसा तांच्या मनान एक खंय तरी वाचनाची जावं लेखनाची उर्बा वाडल्याच आसतली. आयच्या सुवाळ्याचे उत्सव मूर्ती भोगनेस गोकुळदास बाब प्रभू हांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो सुवाळो मुजरत हांगा तांणी घडोवन हाडलो आनी ताका तुमी भोव मोलाचो प्रतिसाद दिलो. पुस्तकां खातीर जायत्या जाणांचो हातभार लागला. सगळ्यांची हांगा हांव वैयक्तीक नांवां घेना, पूण जांचो ह्या पुस्तकाच्या छापणावळीन हातभार लागला तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटात. आयज कोंकणी भाशा मंडळाच्या ह्या सुंदर आंगणात ही कार्यावळ घडून येता. मुजरत सांगन दिसता अग्निभाई भोमानेस अनंत अग्नी आयज काणकोण आसात खरें म्हळ्यार, पूण तरी फोनाचेर संपर्कांत रावून सगळी वेवस्था सगळे बरे तरेन जाला हाची तांणी खात्री करून घेतल्या आनी ते परत परत फोनाचेर संपर्कांत आशिल्ले. आनी भोमानेस लोमेश जे ह्या शाळेचेच स्टाफ आसा तांचो खूब व्हडलो हातभार लागला.
रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराची जी ही विद्यार्थी तुमकां दिसतात, जी सदांच कसली कार्यावळ आसूं तांचो सक्रीय वांटो आसता, तांकां देव बरें करून म्हळ्या शिवाय ही कार्यावळ कशी पुराय जाय. तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान दिनवास. आयज ह्या सभाघरांत कोंकणी साहित्यीक मळावेले मालगडे, मांडीस, युवा लेखक तशेंच हे सगळे तरणी पिळगी हांगा दिसता. तुमच्या खातीर ही कार्यावळ यशस्वी जाला, तुमकांय बी देव बरें करूं. आणि मुजरत हांगा नांव घेवन दिसता अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष भोमाली सदानंद भट तशेंच आनंद बाग हांगा आयल्यात. तुमकांय बी मुजरत ते कोचीनच्या हांगा कार्यावळी खातीर आयल्यात, तुमकां दिनवास. इतलें म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक सोबीत सांग जावं येता. देव बरें करूं.